आतां आमी आसा सध्या पर्रा तारसवाडो हांगासर आनी हांगा येवपाचें कारण म्हणजे की ज्या जाग्यार हांव उबी आसा त्याच जाग्यार 17 एप्रिलाक बेरेस्तारा सकाळचे 8 ते 8:30 ह्या वरांचेर वैभवी पेडणेकर नांवाची जी हांगासर बायल रावता तिच्या हांगासर वाड्यारूच जी तिच्या गळ्यांतली मंगळसूत्र आसा ते काही अज्ञात चोरट्यांनी हांगासर चोरी केल्ल्याची खबर सध्या समोर येयल्ली आसा आनी आमी तेच जाणून घेवपा खातीर हांगा पाविल्ले आसा। बेरेस्तारा सकाळी 8:20 घडले। हांव काकी कडेन उलयतालें थंय रावून। सो दोग जाण बायकार आयले ते आनी म्हाजें लक्ष नासलें, आमी दोगांय उलयतालीं न्ही, सो तेणें एकदम हात घातलो गळ्याक आनी तोडून काडलो मंगळसूत्र। सो आमी दोगांय शॉकान कशी उरलीं आनी ते आवाज करता हें करता म्हणल्यार ते फुडें पावले। सो म्हणजे कितल्यांक? 8:20 सकाळी 8:20 हय। खंयच्या दिसा हे बेरेस्तारा 17 एप्रिल। चोऱ्यो घडत रावल्यो तुमच्या वाड्यार? अशें घडत रावता तेणी पळोवपाचें न्ही पुलिसांनी आतां ते नाल्यार आमी आतां भोंवता रस्त्यार भोंवता हेजेर भोंवता अशें भोंवता भोंवता तर आमी आतां आनी फटकन तर काडले कितें केलें आमी कितें करूं शकता? आमच्या गळ्यान एक मंगळसूत्र आसता न्ही आनी काय आसना न्ही, मागीर तेच तर काडून व्हरतात जाल्यार पुलिसांनी कांयच एक्शन घेवपाची ना। आतां कितक्या फाटी जाले, आतां आज 15 दीस जाले हाका जाले। अश्यो केसी वाढत गेल्या जाल्यार कशें जातलें? कितें तरी एक्शन घेवंक जाय। हय हो बाय वैभवी हांव भितर तुम्ही भितरल्यान उलयता कंपाउंडांतल्यान आनी ती भायर रावन उलयता? हिणे पळयल्लो तिका दोगांकूय, पण आतां तेच म्हणून कशें कळटलें आमकां चोर म्हणून? आमी समजली जिमातलो कोण तरी आसतले, कोण वयता देवटेंच्यान, अशेंच खूब जाण वयता अशें आसतलें। मागीर परते ते आयले म्हणून आयल्या बरोबर आयले ते झब्ब करून हिजो असो ओडलो मणी काडलो केलो तिणें असो कडलो आनी ते गेले तर आमी कांयच करूं शकूंक ना। ती आबूज जाली, सारकी आबूज जाली। ती मंगळसूत्र न्ही 4 पवनाचें तिजें, ती रडत घरा गेली। रडत घरा गेल्या बरोबर परती हाडून सगळे आमी एक्शन घेतली परत हे करपाक जाय, पुलीस हाडले, हे केले ते केले, पण काय ना कांयच ना। ना। तशेंच बाटयेर तेज्या पयलीं हे जाले, बाटयेचेर तशेंच आमी आयकल्ले की अशें जाता ती उलयता फोनार त्याच टायमाचेर असोच टायम 8:20 सकाळचो म्हणटा हांवें म्हणलें आतां म्हणलें आतां जालें तर आमी पळोवंक नासलें न्ही, आतां हें आमच्या समोरासमोर घडलें। सध्या त्यांची मागणी आसा वैभवी पेडणेकराची की जाता तितल्या बेगीन ह्या चोरट्यांचो म्हापसा पुलिसांनी सोद काडचो आनी जे आपले मंगळसूत्र आसा त्या चोरट्यां कडल्यान रिकवरी करची। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर।